एकदंता तू गौरी नंदना, तूच सुख करता तूच दुःख हरता, विघ्न विनाशक गणराया. नमस्कार इष्टांनो, हांव दीपिका. विघ्नहर्ता मोरया कार्यावळीन तुमकां येवकार. बाप्पा घरान आसप म्हळ्यार एके तरेची वेगळीच उमेद आमच्या तोंडार आसता. सगळी कडेन प्रसन्न अशें वातावरण आसता. माटोळी म्हळ्यार चवथीचें एक खासा आकर्शण. माटोळे विविध तरांची भाजी फळां बांदतात. बाप्पाक आवडपी ह्या माटोळेक बांदतात. कांय कडेन तर चवथी निमतान थोडे माटोळेची विविध सजावटाय करतात. पारंपारीक म्हत्व आशिल्ल्यो सगळ्यो वस्तू माटोळेक पळोवंक मेळटा. माझे नाव श्रीकांत पंढरी सतरकर, रायत कृटी फोंडा गोवा. सांगपाची म्हळ्यार माटोळी श्रावण म्हयनो सुरू जालो की रोखडीच भाद्रपदांत चवथ येता आनी ते चवथीचे निमतान हो सगळो वाठार जो हिरवोगार पसरलेलो आसता. आनी हे वाठारांत ते दिसांनी भाद्रपद जाले म्हणटच चवथीचो सण हो येता आनी तेन्ना आमकां माटोळीचें हें लागता. ही सर्पगंधा आनी एक दुसरें नांव आसा आटकी. पूण जेन्ना मनशाक जेन्ना मोडशेचो हें जाता न्हू तेन्ना ही हेजें मूळ झरोवन घेवप. म्हणजे का आटकी म्हणटा. हय, दोन नांव आसा तिका. हय, सर्पगंधा हे नांव कित्याक म्हणून तें म्हाका एकट्या मास्तराक विचारलें. तो म्हणालो तिका दोनी नांवां सर्पगंधा आनी आटकी. म्हणजे मनशाक ही दोयी दोगांयचो वापर एकूच जाता. पूण ही फुलां गणपतीच्या हेका वापरतात. ही फुलां गणपतीच्या हेका वापरूंक शकता, कित्याक ती रानफूल आसता, रानांत जाल्ली आसता. रानांत जाल्ली सगळी फुलां गणपतीक वापरता. तुळशी एक 2-3 प्रकारची आसता. ही काळी आसा पूण ही कृष्ण तुळस म्हणटा. आनी दुसरी आसता न्हू ती वेगळी तुळस. ही तुळशी वृंदावनान जास्त करून आसता पळय तुळशी कसली असले कृष्ण तुळस आसता. कृष्ण तुळस आनी त्या शिवाय रानांत आनी एक तुळस आसता, रान तुळस म्हणून. तिका म्हणून जबरदस्त बरोच वास येता. हय, सादारण ते कान दुखत जाल्यार तिचो रस घालता कानांत. आनी ही तुळस जी आसा न्हू आनी हेच्या दुसरी तुळस प्रामुख्यान खंयसर मेळोंक शकता. ही प्रामुख्यान म्हणजे आमी आतां पयलीं सांगल्यार गेल्यार आमकां दोन तरांची तुळशी मेळ्यो. कृष्ण तुळस आनी ती मातशी तिचो कलर धवो आसता. तिका इनिळी आसता. ह्या तुळशीचे औषधी गुण कितें म्हटल्यार तुमी हे तुळशीचे औषधी गुण म्हळ्यार पळय तेजी आतां जी केसरां आसा न्हू ती खाता, फुडली कोमरी खाता. सर केसरांचो इतलो जर उपयोग आसा तिचो की कसायाक तूं घालची केसरां एकदम थंडेक बी बरी. ही पुनर्नवी. ही थंडेक जेन्ना भुरग्यांक जाता न्हू तेन्ना ही तिचो कसाय करून घेवप. मेको म्हळ्यार हो 2 भशेन एक बऱ्या कार्याकूय लागता आनी हो गणपती पत्रेक सुद्दां वापरता. जायो ह्यो जाय म्हळ्यार हेंचे फक्त कितें बायलां फाती घालता म्हणजे माळपाक. आनी ह्यो ज्यो तेंच्यो शांगो आसा न्हू आमी हेंचो उपयोग केल्लो आसा माटोळी बांदपाक. ह्या शांगाचो म्हणजे हिका जाय पुर्तुगालची जाय म्हणटा. चवथी कडेन वेगवेगळे जिन्नस घरांनी रांदतात. हे जिन्नस मंगलमुर्तीक नैवेद्य म्हणून दाखयतात. वेगवेगळ्या सुरबूस खाद्यपदार्थाचो तर पुराय घरात घमघम पडटा. सगळी घरची बायलां जेवण रांदतात तर भुरगीं आपल्या परीन घरच्यांक मदत करतात. पळोवया चवथी निमतान ही खासा रेसिपी.
दारातले तुळसी गे पानन पान फुलसी गे पानन पान फुलसी कपाळाच्या कुंकवासाठी किती नारी वनवासी गे किती नारी वनवासी. फुगड्यो ह्यो गोंयच्यो पारंपारीक लोकनाच. चवथीकडेन फुगड्यो घरांनी घालतात. त्या भायर गणेश विसर्जना वेळारूय घालतात. फुगड्यो म्हणटकर जाणटी भुरगीं तशी नेणटी बायलां उमेदीन घालतात. पळोवया ह्यो फुगड्यो.
हिंदू धर्मातलो सण म्हणटकर सवाशीण बायलांक हातार मेथी पितारप आवडटा. चलयो उमेदीन हातार मेथी घालतात. चवथी कडेन तर बायलां हातार मेथी घालताच. पळया ही सुंदर मेथी. मंगलमूर्तीक मखरान विराजमान केलो म्हणटकर जो मेरेन तो घरान आसता आमी ताका वेगवेगळी फुलां घालून तरेतरेचे हार घालून ताची उपासना करतात. रंगीन फुलांनी तर ताका सजयतात. पळया कशे रितीन हो सुंदर फुलाचो हार गुंथला तो.
तर इश्टानो वेळ झाला निरोप घेवपाचो. मात तुम्ही हसत खेळत बाप्पाच्या संगाताक मजा करात. मागता मंगलमुर्ती कडेन तुमच्यो सगळ्यो इच्छा पुराय जावं आणि तुमचो मोग आमचेर असोच आसुनी. तर इश्टानो फाल्यां मेळुया आनी खंय खूब कितें वेगळें घेवन. तो मेरेन देव बरें करूं.